गाइज गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुमी? आय होप सो तुमी सगळी बरी आसतले आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. सकाळची न्हय 11:30 जाल्ली आसा आनी आतां खंय तरी हांव व्हिडिओ जो आसा न्हय तो स्टार्ट करता. एक्चुअली आयचो व्हिडिओ जो आसा न्हय तो खूब असो वेगळो आसा आनी आयजूच हो व्हिडिओ जो आसा तो म्हाका तुमचे बरोबर शेअर करपाक जाय आसलो. कारण हांव न्हय खूब अशें हॅप्पी आसा, खूब म्हटल्यार खूब हॅप्पी आसा आनी म्हाका न्हय तुमचे बरोबरूय म्हाजी जी खुशी आसा, ज्या गोष्टीक लागून हांव हॅप्पी आसा ती गोष्ट आयच्या आयज तुमचे बरोबर म्हाका शेअर करपाक जाय. इतले दीस हांव लिपोवन दवरले हांवें. इतले दीस हांगा थंय जी आमी गोष्टी सर्च करपाक वयताली, पळोवपाक वयताली ती हांवें ऑन कॅमेरा अजिबात दाखोवंक ना. बट आयज फायनली म्हटलें शेअर करुया तुमचे बरोबर. सो आयच्या व्हिडिओन हांव धाकटेशें सरप्रायज तुमचे बरोबर शेअर करपाचें आसा. आनी सरप्रायज म्हटल्यार न्हय खूब जाणांची रिक्वायरमेंट आसली, वेगवेगळी रिक्वायरमेंट आसता. सो ती खंय तरी फुलफील करपाची हांवें आयच्या व्हिडिओन ट्राय केल्ली आसा. ओके, सो तेच बरोबर आयचो व्हिडिओ जो आसा तो म्हाज्या बिजनस रिलेटेड व्हिडिओ आसा. खुबश्यो गोष्टी सांगपाक जाय, इतले गोष्टी सांगपाक जाय. आयच्या व्हिडिओन कितले कवर अप जाता तितले कवर अप करतले हां. सो सगळ्यांत पयलीं तुमकां मना पासून थँक्यू म्हणूंक सोदता, काळजानसून म्हाजें थँक्यू म्हणूंक सोदता. थँक्यू म्हणत तितलें एक्चुली कमी आसा. तुमकां खबरूच आसतलें 2 वर्सां पयलीं हांवें हो बिजनस स्टार्ट केल्लो तेन्ना हांवें न्हय कांयच इमॅजीन करूंक नासलें, अशें एक्सपेक्टेशन कांयच दवरूंक नासलें की ह्या बिजनसान हांव फुडें पावतलें, गोश्टी अचीव करतलें म्हणून आनी म्हाका इतलो सपोर्ट मेळटलो हें सुद्दां हांवें केन्नाच इमॅजीन करूंक नासलें. 2 वर्सां म्हाका खंय तरी कंप्लीट जाल्ली आसा आनी म्हाजो हार्डवर्क जो आसा न्हय तो म्हाका खरेंच जितलो हांव हार्डवर्क करता तितलें म्हाका रिटर्नान फळ सुद्दां मेळटा. आनी अशें म्हणटात न्हय जर तुमी मना पासून हार्डवर्क करीत न्हय जाल्यार कोणूच तुमकां फाटीं ओडूं शकना. हें खरेंच आसा. हांव स्वता एक्सपिरियन्स करता. ह्या 2 वर्सां जाल्यार हांवें स्वता एक्सपिरियन्स केल्लें आसा. इतलो हार्डवर्क करता हांव, तुमकां खबरूच आसतलें, तुमकां आनी सांगपाची गरज ना आनी तेजेंच म्हाका फळ मेळटा. सो सगळ्यांत पयलीं तुमकां मना पासून काळजानसून थँक्यू म्हणूंक सोदता. कारण तुमी वेगवेगळे म्हाका लायक ऑपॉर्च्युनिटी दितात, वेगवेगळे चान्सीस दिता की ह्या बिजनसान वेगवेगळ्या गोष्टी एड ऑन करपाक. आनी अशेंच न्हय म्हाज्या सबस्क्रायबरांची रिक्वायरमेंट आसली आनी तेजेर सद्या सर्च आमचो चालू असलो कारण आमकां क्वॉलिटी मॅटर करताली. त्या क्वॉलिटीक लागून न्हय आमी वेगवेगळ्या गांवांत हांव आनी संजय वयताली. व्हिडिओन अजिबात कांय दाखोवंक ना, 1% सुद्दां हांवें दाखोवंक ना की आमी खंय खंय गेले, कितले गोश्टी सर्च केले, कितले गोश्टीचेर आमी ट्राय केले. सो फायनली ती गोश्ट कंप्लीट जाल्ली आसा आनी आयच्या व्हिडिओन धाकटेशें सरप्रायज हांव तुमचे बरोबर शेअर करतलें. आनी तेच्या भायर न्हय इतली तळमळ चालू असली म्हाजी आनी संजूची, आजुनूय एक्चुली चालू आसा. खुबश्यो गोश्टी आमी सर्च करता. जशी जशी आमच्या कस्टमरांची रिक्वायरमेंट आसा तशी तशी आमी सर्च करता. सो शेअर करतलेंच हांव फुडें सगळें तुमचे बरोबर डिटेल्सान शेअर करतलें. सगळ्यांत पयलीं हांव इतलें खूश आसा, इतलें खूश आसा ना की हांव शब्दान तुमचे बरोबर एक्सप्रेस करूंक पावचें ना. कारण हांवें केन्ना इमॅजीन करूंक नासलें की अशा तरेन म्हाका सपोर्ट मेळटलो. तुमी अननोन आसून लायक तुमी म्हाका व्हिडिओ थ्रू पळयता डेली, तुमी म्हाका डेली पळयता की म्हाजो बिहेवियर कसो आसा, हांव कशें आसा, म्हजी वागणूक कशी आसा, कितें आसा सगळें पळयता. बट हांव काय तुमकां पळोवंक शकना. बट अननोन आसून सुद्दां तुमी म्हाका इतले ट्रस्ट करतात, इतले ट्रस्टान येदे मोठे ऑर्डरी दिता. तेका लागून थँक्यू म्हणत तितलें कमी आसा. खरेंच खूब थँकफूल आसा हांव. आनी तुमकां लागून न्हय हांव खंय तरी हॅप्पी जाता. कारण जें आवडीचें काम आसता न्हय तें करपाक आमकां खूब मना पासून बरें दिसता. आनी स्पेशली म्हाका म्हाज्या बिजनस रिलेटेड काम करपाक न्हय खूब आवडटा. इतलें आवडटा ना रात दीस मेहनत करूंक म्हाका आवडटा. इवन काल राती सुद्दां आमी न्हय रातभर आय थिंक सो 1:30 काय 2 कितें तरी न्हिदलें पॅकींग बीन करून. तो व्हिडिओ सुद्दां, ती क्लिप सुद्दां हांव तुमचे बरोबर शेअर करतलें. जी एक्चुली न्हय म्हाका सपोर्ट करतात न्हय, म्हाजो हार्डवर्क पळयता न्हय आनी म्हाजो हार्डवर्क पळोवन खूश जाता न्हय. थोडी सबस्क्रायबर अशें सुद्दां आसतले सायलंट सबस्क्रायबर म्हणटात तशें, ते केन्ना कमेंट करिना. बट जो हांव हार्डवर्क करता तें पळोवन न्हय ते मना पासून खूश जाता. अशें सुद्दां म्हजे सबस्क्रायबर आसतले, ते आयचो व्हिडिओ पळोवन खूब खूश जातले. सो थँक्यू की तुमी म्हाका वेगवेगळे चान्सीस दिता. म्हाजो बिजनस आनीक खूब ग्रो जावपाक जाय म्हणून चान्सीस दिता. तेका लागून खरेंच थँक्यू. आनी उलयना हांव, डायरेक्ट दाखयता कितें सरप्रायज आसा तें. खूब जाणांची रिक्वायरमेंट आसली आनी ती हांवें आयच्या व्हिडिओन फुलफील करपाची ट्राय केलें.
सो चला तर पळोवन घेवया एक्चुली हांव कित्या बद्दल उलयता तें. ओके, दाखयता तुमकां एक्चुली हांवें आनी संजून कितें न्यू एड ऑन केल्लें आसा आमच्या बिजनसान तें. आतां न्हय आमी आमच्या बिजनसान जो प्रॉडक्ट एड ऑन केल्लो आसा तो म्हटल्यार हो पळयात. हांगसर आमी न्हय प्युअर काव घी आमच्या बिजनसान एड केल्ले आसा. खूब जाणांची रिक्वायरमेंट आसली की आमकां गांवठी तूप जाय म्हणून, आनी तेका लागून न्हय आमची तळमळ जी आसा ती चालू आसली. खूब अशी मेहनत घेवची पडली, खूब दीस लागले हेका, आनी फायनली हे अशे तरेन टर्न आवट जाल्ले आसा. हे पळयात, हांगसर तुमी पळोवंक शकता प्युअर अशें गांवठी तूप आसा हे पळयात, गांवठी गाईचें तूप आसा हे. सो अशा तरेन हेच्या बद्दल कितें इन्फो जाय तुमकां जाल्यार तुमी स्क्रिनीचेर कॉन्टॅक्ट नंबर दिता हांव, तेजेर तुमी म्हाका कॉन्टॅक्ट करूं शकता. हे पळयात. सो अशा तरेन हे प्युअर आनी फ्रेश अशें आसा. हांगसर तुमी पळोवंक शकता कशा तरेन आसा ते. सो हेका लागून न्हय बॅक कॅमेरा खुबश्यो गोश्टी आमी सर्च करप, मागीर कशें कितें आमकां प्रॉपर खंय मेळटलें, कशें कितें जेंगेर गायी बीन आसता तेंच्याच कडेन हे मेळपाक पॉसिबल आसता न्हय. सो अशा तरेन हे आसा हे पळयात. सो हांगसर तुमी पळोवंक शकता प्रॉपर प्युअर आसा सामकें, आनी हेका स्मेल न्हय इतलो बरो येता ना, खूब बरो, कारण गांवठी गाईच्या हे सामकें तूप. आनी खूब जाणांक जाय बी आसलें की आमकां जाय अशें म्हणून म्हाका खूब जाणां कमेंट करतालीं की आमकां गांवठी तूप आसतालें सुप्रिया पळय, पूण न्हय हांगसर चान्सीस आमच्या हांगसर खूब कमी आसले. तेका लागून आमकां बरो टायम गेलो हे गोश्ट सर्च करपाक. सो फायनली अशा तरेन गावल्लें आसा आमकां. हे पळयात. सो कळटात आसतलें तुमकां. हे पळयात. सो जर कोणाक जाय जाल्यार तुमी स्क्रिनीचेर कॉन्टॅक्ट नंबर दिता, तुमी ऑर्डर करूं शकता. अशा तरेन हे पळयात. कितें पॅकेजींग आसतली, कितल्या क्वॉन्टिटीन मेळटलें, हें सगळें तुमकां न्हय वॉट्सॅपाचेर हांव शेअर करतलें. अशा तरेन न्हय आमी हो प्रॉडक्ट सुद्दां आमच्या बिजनसान एड ऑन केल्लो आसा. मातशीशी मेहनत लागली आमकां सगळे कडेन वचून सर्च करपाक, वेगवेगळे गांव आमी एक्सप्लोर केले, तेन्ना खंय तरी हो प्रॉडक्ट आमकां गावल्लो आसा. आनी आमी सुद्दां घरान हे यूज करता. फर्स्ट ऑफ ऑल हांवें हे पयलीं यूज करून पयलें, आनी तेच्या मागीरच म्हाज्या बिजनसान हांवें एड ऑन केल्लें आसा. थोड्या कस्टमरांची तशी रिक्वायरमेंट आसली आनी म्हाका तें जप्प करून एड ऑन करपाक पॉसिबल जाय नासलें, तेका लागून हांवें टायम घेतलो. आनी फायनली न्हय अशा तरेन हें तूप आसा हे पळयात. सो हांगसर तुमकां कळटात आसतलें. सो बरे क्वॉलिटीचें आसा आनी फ्रेश मेळटा तुमकां. ऑर्डर दिल्या उपरांत न्हय डायरेक्ट फ्रेश मेळटलें. हे पळयात. सो अशा तरेन आसा. तुमकां कितल्या क्वॉन्टिटीन जाय, कितें जाय हें तुमी म्हाका वॉट्सॅप करूं शकता, तेच्या उपरांत तुमकां मेळटलें. सो हे गांवठी गाईचें तूप आसा. ओके, सो अशा तरेन आसा. सो फायनली आमी हे हांवें आनी संजयान इतली मेहनत करून हे सुद्दां आतां एड ऑन केल्लें आसा. आमी भरपूर ट्राय करता, खूब जाणांची तशी रिक्वायरमेंट आसता आनी आमकां जप्पा करून तशे सगळे गोश्टी एड ऑन करूंक गावना, तरी बट आमी ट्राय करता की स्लो करून आमचो बिजनस जो आसा तो बरे तरेन बिल्डअप करप. आनी तुमकां खबरूच आसतली धांवपळ हांव आनी संजूच करता, सगळे गोश्टी म्हाका आनी तेका पळोवंक जाय. तेका लागून मातसो टायम लागता, बट फायनली जेंच्यांनी बीन म्हाका ही रिक्वायरमेंट जाय म्हणून सांगलेली आनी जितल्यांनी बी म्हाका हे एड ऑन कर म्हणून सांगलेलें तांकां खरेंच थँक्यू म्हणटा मना पासून की तुमकां लागून हें पॉसिबल जालें. हांवें एक ट्राय दिवपाचें चिंतलें, कारण स्टार्टींग तर आमच्या मायंडान तशें नासलें की आमी तूप बीन कितें एड करतली, कशें जातलें गोश्टी, कितें जातलें, हे खुबश्यो गोश्टी पळोवच्यो पडटा न्हू. पूण फायनली मागीर म्हटलें चल इतली आतां सगळ्यांची रिक्वायरमेंट आसा, इतले जाणांक जाय जाल्यार आमी पळोवया, हेचें लक्ष घालया, पळोवया खंय मेळटा, खंयच्या गांवान आमकां मेळूं शकता, कितें मेळूं शकता. आनी आमच्या हांगसर तितले गायी म्हशी बीन ना इतल्या क्वॉन्टिटीन, आनी इतल्या क्वॉन्टिटीन तूप बीन अशें कोण करिना. तेका लागून आमकां वेगवेगळ्या गांवान वचून हे गोश्ट सर्च करची पडली. आसली मातशीशी मेहनत, अशें ना म्हणना की मेहनत नासली, कारण डायरेक्ट अशें आमकां कोणीय सांगूं शकता. लायक म्हाका खूब जाणां सांगतालीं की म्हाजे कडेन ही लायक नाल्लाचें तेल आसा, तूं घेता जाल्यार घे आनी तूं सेल कर, अशें खूब जाणां सांगतालीं. बट तशें हांव घेवं शकना, म्हाका क्वॉलिटी मॅटर करता. जो मेरेन स्वता हांव ते गोश्ट पळयना, कशें जाता, कितें जाता, कशें तुमी हें करता, हे गोश्ट हांव पळयना, तो मेरेन हांव ताका ट्राय दिवं शकना. हेका आमी स्वता
मेहनत घेतलेली आसा आणि त्याच्या मागीर खंय तरी हे आमी एड ऑन केल्ले आसा कारण कशा हांव तुमकां म्हाज्या विश्वासान दिता सो ते म्हाजी जबाबदारी आसता तुमकां क्वॉलिटी दिवपाची ओके हेच ना बाकीचे आनी थोडेशे गोश्टी हांवें एड ऑन केल्ले आसा तेय बीन तुमकां दाखयता मेन इम्पॉर्टंट आमी हॅप्पी आसात ती म्हटल्यार हेका लागून इतले दिसांची मेहनत खंय तरी रंग कितें म्हणटात पळय ती तशें तेका लागून खूब हॅप्पी आसा ओके कोणाक जाय जाल्यार तुमी ऑर्डर करूं शकता बट अशें ना की आयज सांगलें म्हणजे आयजूच मेळटलें अशें रोखड्याक ना स्टॉकान आसलें जाल्यार तुमकां इजिली रोखड्याक मेळटलें आनी स्टॉकान ना जाल्यार अरावंड 4-5 दीस तरी वयताच हे रेडी जावपाक तशें आमकां टायम दिवचो पडटा प्रॉपर तुमकां खबरूच आसतलें सो ऑलमोस्ट 4-5 दीस रेडी जावपाक हेका वयता ओके सो आतां दुसरी गोश्ट दाखयता दुसरी गोश्ट कितें आमी एड ऑन केल्ली आसा ती आनी चडान चड सगळ्या गोश्टी हांवें एड ऑन केले ते गांवठीच आसा गांवठी तेका हांव चड इम्पॉर्टन्स दिता जे गोश्टी गांवठी मेळना लायक सोलां म्हण खोबऱ्याचें तेल म्हण तेज्या मागीर हळसणे चवळी मूग ह्या सगळ्या गोश्टी चडान चड म्हाज्या बिजनसान गांवठीच आसतले गांवठीच गोश्टी तुमकां मेळटले बाजारांतले अशें तशें कांय हांव घेवन अशें सेल करपाचें ना ओके सो आतां सेकंड गोश्ट दाखयता हांवें कितें एड ऑन केल्ली कारण ही सुद्दां खूब सर्च करून म्हाका गावली आमच्या हांगसर तर आमच्या गांवांत मेळत नासली खूब जाणांक हांवें विचारलें आसा कारण म्हाका रिक्वायरमेंट आसली म्हाज्या कस्टमराची तेका लागून सगळे कडेन सर्च करून फायनली ती म्हाका गावली दाखयता तुमकां कितें सेकंड रिक्वायरमेंट जी आसली आनी खूब अशी रिक्वायरमेंट आसली कितल्या दिसा पासून कस्टमर वेट करताले ते म्हटल्यार ना हेका लागून हे पळयात ही आसा गांवठी हळद सो गांवठी हळदीक सुद्दां ना खूब जाणांची एक्चुअली म्हाका रिक्वायरमेंट आसली पूण म्हाका हांगसर तितल्या क्वॉन्टिटीन गावात नासली ही पळयात आनी प्रॉपर म्हाका गांवठी हळद जाय आसली आनी हेका जो स्मेल येता ना तो खूब वेगळो असो स्मेल येता एकदम स्ट्रॉंग आनी बरो येता हे पळयात ओपन करपाची सुद्दां गरज ना भायरूच असो वास येता सामको जी आमी बाजारांतसून हाडटा न्हय तेजो स्मेल खूब टोटली वेगळो आसा आनी ही वेगळी आसा एकदम दाटसर आसा आनी तेच्या भायर कलर डिफरंट आसा हेजो आनी स्मेल सुद्दां वेगळो येता हे पळयात सो ही प्रॉपर गांवठी हळद आसा हळकुंडाची पावडर म्हणटा पळय ती आसा ही आनी हेजी सुद्दां खूब जाणांची रिक्वायरमेंट आसली खूब जाणां विचारतालीं पूण सद्या म्हाजे स्टॉकान नासले फाटल्या दिसांनी हाडून हांवें सेल केल्ली म्हटल्यार तशी म्हाका गावल्ली बट आतां मातसो टायम लागलो सो अशा तरेन ही हळद आसा ही पळयात सो जर कोणाक जाय न्हय जाल्यार तुमी ही सुद्दां ऑर्डर करूं शकता आसा म्हाज्या कडेन हे पळय इतल्या जाणांनी म्हाका गांवठी हळद आसा काय म्हणून विचारलेलें बट स्टार्टींग म्हाका ही हळद गावात नासली आनी आमच्या हांगसर इतल्या क्वॉन्टिटीन हळद कोण अशी बारीक करून हाडिना मेळटाली आमच्या हांगसर पूण 1 किलो 2 किलो पण म्हाका चड क्वॉन्टिटीन जाय आसली सो फायनली अशा तरेन ही हळद गावल्ली आसा हेजो स्मेल ना इतलो स्ट्रॉंग येता ना आतां सुद्दां हे पॅक आसा एक्चुली पॅकेट बट तेजो वास ना इतलो वेगळो येता ना कारण बाजारांतली हळद वेगळी सामकी हेजो कलर सुद्दां खूब वेगळो आसा ही मातशी दाटसर आसा आनी खूब जाणांची ऑर्डरी आसा हेका लागून सुद्दां सो आतां तुमच्या पर्यंत ही हळद पावतली मागीर तुमी एन्जॉय करा सो हो एक सेकंड आयटम आसा जो आमी एड ऑन केल्लो आसा आमच्या बिजनसान सगळे गांवठी प्रॉडक्टूच हांव यूज म्हटल्यार एड ऑन करतलें सो अशा तरेन हे पळय हळद तेज्या मागीर नेक्स्ट एक प्रॉडक्ट आमी एड ऑन केल्लो आसा तो सुद्दां तुमकां दाखयता न्हय 2 आयटम आसा सगळ्यांत पयलीं हांगसर आसा ती आमटन ही पळय गांवठी आमटन आसा मीठ बीन लायिल्ली ना जर तुमकां मीठ बीन लायिल्ली जाय जाल्यार तसलें हांव तुमकां दिवं शकता पूण ही न्हय विदावट सॉल्ट आसा ही पळय अशा तरेन हे 1/2 किलोचे पॅकेट आसा हे पळय अशा तरेन तेज्या उपरांत हांगसर ही एक रिक्वायरमेंट आसली गांवठी आमटन सुद्दां जाय आसली खूब जाणांनी स्टार्टींग म्हाका सोलां बीन विचारली बट म्हाका सोल बीन गावोंक ना सोलां बीन मेळोंक ना बट आमटन गावली नेक्स्ट म्हटल्यार हांगसर हेजी सुद्दां रिक्वायरमेंट आसली की मूग आसा काय म्हणून सो म्हाका स्टार्टींग मूग तर मेळत नासले सो फायनली आतां मूग हांगसर गावल्ले आसा हे पळय हे गांवठी मूग हा सो गांवठी मूग सुद्दां अशा तरेन गावल्ले आसा सो हे पळयात बरें क्लीन आसा सामकें आनी मूग बरो आसा हो पळयात सो अशा तरेन हो मूग आसा पळोवंक शकता तुमी सो अशा तरेन खुबश्यो गोश्टी आमी ट्राय करता एड ऑन करपाची
सो हे पळय हे हांगसर 2 आसा. आमी सद्या ट्राय करता की वेगवेगळे गोश्टी न्हय आमच्या बिजनसान एड ऑन करपाचे. जशें की रिक्वायरमेंट आसा ते अकॉर्डिंग आमी सगळ्या गोश्टी एड ऑन करता. बट आमकां न्हय ताका लागून टायम बी वयता, कारण स्पेशली म्हाका आनी संजूक वेगवेगळे कडेन वचून सर्च करचें पडटा, क्वॉलिटी पळोवची पडटा, मागीर सगळे विचारपूस करचें पडटा की कशे तरेन कितले दीस तुमी सुकयता, गांवठी आसा की ना, ह्या सगळ्या गोश्टी वचून जो मेरेन आमी स्वता पळयना न्हू तो मेरेन आमकां कळना. अळसाणे सुद्दां बरे क्वॉन्टिटीन हांवें सगळ्यांक दिल्ले आसा. खूब जाणांनी अळसाणे घेतले आनी खरेंच थँक्यू आं तुमी इतले अळसाणे घेतले, कारण खरीच क्वॉलिटी खूब बरी आसली. अजुनूय म्हाजे कडेन अळसाणे आसा, चवळी आसा, जे खूब जाणांचे दिवपाक जाय. सो फाल्यां नाल्यार परवा आमी ते पोस्ट करतले. प्लस हळद सुद्दां आतां स्टॉकान येयल्ली आसा, सो हळद बी म्हाका पोस्ट करपाक जाय. सो अशा तरेन आमी एड ऑन केल्लें आसा. तुमकां जर कितें जाय हितूंतलें नाय जाल्यार तुमी म्हाका स्क्रिनी वयल्या कॉन्टॅक्ट नंबराचेर कॉन्टॅक्ट करूं शकता. एनी टायम वॉट्सॅप करूं शकता. कितले क्वॉन्टिटीन जाय, कितें क्वेरी आसा जाल्यार सगळे गोश्टी विचारूं शकता. आनी थँक्यू तुमकां परत म्हणटा, जितले थँक्यू म्हणा तितले कमी आसा की तुमी इतलो ट्रस्ट दाखयता आनी इतले चान्सीस दिता म्हाका ह्या गोश्टी सगळे एड ऑन करपाक. ओके, तर गायज असोच सपोर्ट आसो न्ही, असोच मोग आसो न्ही. आनी हांवूय म्हाजो हार्डवर्क सामको तसोच जोरान दवरतले आनी हार्डवर्क केल्यार खरेंच फळ मेळटा. सो देवाच्या कृपेन असोच हार्डवर्क करतले आनी असोच तुमचो मोग आसचो न्ही. ओके, तर चला गायज, काल आमी न्हय मसालो पॅकींग करतना धाकटीशी क्लीप घेतलेली आसा. एक्चुली काल आमी ऑर्डर दिवपाक गेल्ली. मदीं मदीं ब्लॉग हांव करिना आतां, कारण खूब काम म्हाजें एक्चुली अशें पडलेलें आसा मसाले रिलेटेड, ताका लागून. तर काल ऑर्डर दिवपाक गेल्ली. एक्चुली ऑर्डर दिवन आमी मसालो पॅक बीन करपाक बसली रातभर सामकें जागरण. तर चला तो व्हिडिओ तुमी कंटिन्यू करता, तो व्हिडिओ तुमी पळोवन घेया. ओके, तर चला. सो हे गायज, तर रातची न्हय 10:30 जाल्ली आसा. 10:30 म्हटल्यार आतां 11 जायत येयली. व्हिडिओ स्टार्ट करता म्हणसर 11 जायत येयली आनी तुमी चिंतता आसतली 11 जाले रातची जाल्यार लिपस्टीक बीन लावन खंय वयता काय म्हणून. सो एक्चुली खंय वचना, ऑलरेडी वचोन येयल्ले आसा. ऑर्डरी जे आसा न्हय ते घालून येयल्ले आसा आनी घालून बीन येयले आनी तेच्या मागीर न्हय डायरेक्ट कामाक बसले. हे पळयात, काम म्हटल्यार म्हणजे हे सद्या मसाल्याचे रातचे दिसाचे काम हेच चालू आसा. ऑलमोस्ट रात जाली. 11 म्हटल्यार तुमी इमेजीन करा. सो अजून जेवंक बीन ना आनी भायले भायर हांव येयले बीन ऑर्डरी घालून आनी डायरेक्ट कामाक बसले, पॅकिंग बसली. सो हांव आनी संजय सद्या पॅकिंग करता. इवन संजय सुद्दां आसा हांगसर आमगे, कारण ऑर्डरीचें काम खूब जोरान चालू आसा न्हय, ताका लागून मातशें बरें पडटा. दोगांय बसली न्हय काय बरें पडटा खूब. आनी तेच्या भायर न्हय आतां सद्या आमी ऑर्डरी जे आसा न्हय ते गुजराताची ऑर्डर, बॉम्बेची ऑर्डर, गोंयांतले थोडेशे ऑर्डरी आसा, हे सगळे प्रेझंट आमी पॅकिंग करता. म्हटल्यार स्लो करून अशें पॅकिंग करता. एकदमूच सगळें जावचें ना, थोडे थोडे करून एटेंड करता. सो हो पळयात, सो अशे तरेन चालू आसा. सो भायरसून येयले, फ्रेश बीन जावंक ना आनी मागीर लेट अशें फ्रेश जातले. सो ताका लागून आनी हांगसर आसा संजय, दाखयता तुमकां. हाय करता तुमकां. सो आयज तोय बीन आमगेरूच आसा. तर सद्या आमचें जोरान अशें काम चालू आसा. तर चला जेवंक बीन कांय ना, मागीर कितल्यांक आतां जेवतली अंदाज सांगूं शकना, कितल्यांक फ्रेश जातली होय अंदाज सांगूं शकना न्हू रे. 11 जाली. सो काम करता करता टायम काय कळना आमकां. तर चला गायज, हे जे फाटल्यान काम दिसता ना ये ते आमी करून घेवया. सो अपडेट दिता. बाकी हळसाण्याचे परत असले तशे ऑर्डरी येयल्ले आसा आमकां. सो हळसाणे जे आसा ते ऑर्डरी घातलेले आसा. आतां फाल्यां पळोवया कितले अंदाजान म्हाका हळसाणे मेळटा ते कळटले. थोडे अपडेट दिता तुमकां, कारण आयज सुद्दां परत असले तशे हळसाण्याक लागून ऑर्डरी येयल्ले आसा. ओके, तर चला. तर आनी आयजूच आमी परत असले तशे 5 किलो हळसाणे ऑर्डर दिवन येयले न्हू रे. सो ताका लागून तर चला कामाक लागुया न्हू, मागीर जेवपाक जाय. बॅकग्रावंड कितें सो असो आसा. हो पळयात, मसालो सामको. आनी त्याच बरोबर जितलो आतां पॅकिंग करूंक जाय तितलोच हांगसर आमी काडून घेतला. नेम वायज वयता, म्हटल्यार जशें आमी नांवां लिस्टार घेतल्या ते वायज आमी सद्या पॅकिंग करता. नेम वायज गेले न्हय का खूब बरें पडटा, लिस्ट वायज खूब बरें पडटा. सो अशा तरेन हे पळयात. आनी सोमतीच आमी लेबलां बीन करपाक दिल्ली आसा, आयज ऑर्डर दिल्या. सो ती आमची फाल्यां बीन मेळटली. तर चला, आनीक टायम वेस्ट करया नाका, कामाक लागुया सामकी.
आणि संजू हांगसर स्टार्ट केल्ले आसा बॉक्सां बीन काडली ही पॅद. सो चला भायर न्हय वातावरण खूब बरें आसा, थंड सामकें. तर हे पळयात अशा तरेन भायर न्हय थंडगार अशें वातावरण आसा, थंड सामकें, थंड वारें बी मारता आनी बरें दिसता सामकें. पळय पयली कोणाची घेतली? गुजरात जातली त्या बॉक्सां. लेट्स सी खंय पळोवया. गुजराताची ऑर्डर आसा, रिपिटेड ऑर्डर आसा ही. हेच्या पयलीं आमी घातला अरावंड 15 kg न्ही रे, 15 kg घातलेले आनी आतां परत रिपिटेड 8 kg आसा. म्हटल्यार आसता ते कस्टमराची रेगुलर ऑर्डर. म्हटल्यार पयलीं घातल्या तुमी व्हिडिओ पयलोच आसतलो, गिफ्ट्स बीन धाडलेले पळय तेच कस्टमराची ऑर्डर आसा ही. रेड म्हणजे काश्मीरी पावडर आसा. चला पॅक करता, एक एक दाखयता. म्हाका दिसना जातले कशें भितर, कितें जावचें ना भितर. तरी आमी येताना न्हय हे पळय बॉक्सां, व्हडली बॉक्सां हाडल्या तेलाचे म्हण आनी कसले म्हण. सो शॉपा वरसून ते घेवन येयली आमी. सो आमकां जाय पडटा न्हय तेका लागून. बाकी आसा आमचे कडेन पूण ते बारीक जाता. सो येताना आमी असले घेवन येयल्ली. ते व्हडले ते घे न्हू, ते बरें पडटलें. नाल्यार वजन जातलें सगळें आसा मागीर पोस्टान परत पॅक करता म्हणसर. तर गायज चला 2 बॉक्सां करता. हँडलींग तांकां बरें पडटलें न्हू पोस्टान. हय नाल्यार तशें जाता, तांकां हँडल करपाक बरें पडटा मागीर. पळोवया कशें कितें तें, तशें करया ना. तर चला मागीर तुमकां अपडेट दिता हांव. ओके म्हटल्यार न्हय थोडीशी बॉक्सां आमी अशे तरेन रॅप करून घेतली. ही जी ऑर्डर आसा ती टोटली रेडी केली, गुजराताच्या पयलीं रेडी केली. तेच्या मागीर हांगसर अशे तरेन थोडी बॉक्सां आमी टेप बीन हे करून दवरल्या आनी थोडी ऑर्डरी आमी अशे तरेन रॅप करून दवरल्या, कारण रात जायत येयली बरी आनी बरो टायम वयतलो तेका लागून. सो हे पळयात थोडी अशी घालून दवरल्या. एका रॅप करूंक जाय प्लस हे बॉक्स जे आसा न्हय ते पॅक करूंक जाय. सो अशें थोडी घालून दवरल्या आनी सायड बाय सायड ही पळयात अशे तरेन रॅप केले. हांगसर एक आसा, ही एक आसा बॉम्बेची ऑर्डर, बॉम्बे धाडपाक जाय. सो ती बी आसा, म्हटल्यार 6 किलो आसा. सो ही पळयात ही आसा ती ऑर्डर 6 किलोची. सो ही बीन अशे तरेन रॅप केले आनी बाकीचे अशे तरेन हो अपडेट आसा. सो बरो टायम जालो, 11:30 क्रॉस जाली. सो आमी चिंतले आतां फ्रेश जावपाचें आनी जेवपाचें म्हणून. आनी हे सो बरो टायम जालो, 11:30 क्रॉस जाल्ली आसा. सो आमी चिंतलें की आतां फ्रेश जातली, जेवतली बीन आनी मागीर बाकीचें जें काम करपाचें आसा न्हय तें मागीर करतली. नाल्यार भरपूर टायम वयतलो आनी जेवपाची अशीच उरतली आनी फ्रेश बी जावपाक जाय न्हय तेका लागून. सो चला फ्रेश बीन जाता, जेवता बीन आनी मागीर फुडलो अपडेट पळयता कशें कितें तें. ओके नाल्यार मागीर सकाळी व्हिडिओ कंटिन्यू करता. त्या पळयात हांगसर मम्मीचें क्लिनींग चालू आसा. लोक न्हिदलो तरी आमी हांगसर न्हय गे हाय करता तुमकां. लोक न्हिदले तरी आमी हांगसर जागीत आसा. आमकां सदांच लेट. तर हे बनो बुनो आमचो जागो आसा पळयात. बुनूक आमचें न्हीद ना,